येवकार, हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोंयचे रस्ते केन्ना पडटले जाग्यार? लोकांक पडला प्रश्न. मांद्रे साळगांवकर वाड्या वयलो रस्तो जाला मरणाचो शॉर्टकट. रस्त्या कुशीची गटारां गायब. 4 रस्त्यार स्पीड ब्रेकर ना. खांब्याच्यो लायटी लेगीत ना. सगळोच नन्नाचोच पाडो. कांय दिसाच्या विसा उपरांत आयज पडूं येता गोग्यांनी पावस. 5 आनी 6 तारखेक हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्ताक सुरवात. दामोदराक श्रीफळ अर्पण केले उपरांत सुरू जालो 24 वरांचो अखंड भजनी सप्ताह. फाल्यां रंगतलो गोपाळ कालो. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उत्तर गोंयची पर्यटन राजधानी आशिल्ल्या कळंगूटची 7:30 सोंपून सोंपना. कळंगूट मार्केट आनी पर्यटकांच्या आवडट्या कळंगूट बीच्या मजगतीच्या रस्त्याचो कांय कडेन धूप जाला. बऱ्याच वर्सांसान हॉट मिक्सिंग आनी दुरुस्ती जाल्ली दिश्टी पडना. परिणाम पर्यटन केंद्रांत व्हडले फोंड आकार घेवपाक लागल्यात. कळंगूटच्या रस्त्या कडेन आडनदर केल्ल्यान पिडेस्तांनी PWD मंत्री निलेश काब्रालाचो फोग काडला. कांय वाठारांनी हॉट मिक्साचें काम हातांत घेतिल्लें, जाल्यार कळंगुटा मार्केट सावन दर्या देगेन वचपी मुखेल रस्तो सोडून दिल्लो. ह्या मार्गार थळाव्या बरोबर पर्यटकांनी धोपरां फोडून घेतल्यात. रगत व्हांवयलां. सकाळच्या गर्दीच्या वेळार भुरग्यांचे जीण धोक्यात येता. खड्डे टाळपाच्या यत्नात पालक पर्यटकांचेर वाहन ठोकतात. थळावे सांगतात, सरकाराची वाट पळोवन कळंगूटच्या लोकांनी शेवटाक आपणेच हे खड्डे भरले. आतां इस्कॉला स्टार्ट जाल्या. धाकटे भुरगीं इस्कॉलान वयता आनी आमचे ट्युरिस्ट लोक फास्ट येता वडटा आनी आमच्या लोकलांकूय त्रास जाता. वताच जावचें न्हू म्हणून ते व्हडें भरलेले. गाडयो वयता, व्हड्यान पडटा, एक्सिडंट जाता. असं जावचें न्हू म्हणून कितें केल्लें, व्हडें भरलेले. ते कशें भरलेले, म्हाजी आल्टो गाडी घेवन, स्वताची आल्टो आसा धाकटी गाडी घेवन, ती गाडयेन व्हरून हांवें व्हडें भरल्या सगळें हाडून. आनी सारकें बरें केल्लें. आतां परतून व्हडें पडपाक स्टार्ट जालें. प्रमोद सावंता कडेन मागता. प्रमोद सावंत, जेन्ना हांव धाकटुलो स्मॉल फस्ट लोकल एक मनीस असलें काम करूंक शकता जाल्यार तुजे कडेन कित्याक जायना? तूं CM मरे तूं CM. एक उतार काड, सगळे रस्ते चकचकीत जातले, बरें जातले, डांबर पडटलो रस्त्यार. तूं तर वगीत रावलें कशें जाता? जावचें ना न्हू. आतां तुका जाय भुरग्यांक एक्सिडंट जावन मेल्ले भुरगीं जाय तुका? एक्सिडंट जाता मरे हांगासर कोल्ले. भुरग्यांची इस्कॉला स्टार्ट जाली. तेंचे आमचे सोड व्हडल्यांचे भुरग्यांचे तर चिंता तुमी. इतकेंच मागता हांव तुजे कडेन, इतकेंच मागता. रस्त्याचे व्हडें पडले ते व्हडें तरी बरा, डांबर मागीर घाला, व्हडें तरी बरा पयलीं. प्रमोद सावंत, sorry, your minister has failed massively. This boy has put stones in his Alto gadi and by his strength burak बोलल्या. आता हे भुरगे मरे माझ्या खूब कॉन्स्टिट्युएन्सीन हा बुराक भरपी. हा एकूच रिक्वेस्ट करता हांव तुका प्रमोद सावंत, तो तुजो मिनिस्टर पळय हा ताका डिसमीस कर. जेट पॅच मिशिनां हाडल्या मरे. आतां तूं काणयो सांगताय, नॉट दॅट रोड अँड दीस रोड. हू इज द PWD मिनिस्टर अँड हू इज सपोज टू हॉल ऑल दोज कॉन्ट्रॅक्टर्स and get them to patch the roads that they have not patched properly. तुवें कितें कमिशन हाडलाय तेंचे? हाड मरे तांकां कानाक धरून हाडून पॅच मारूंक लाय. Kalangut is the main center. Patch our roads. We are not asking for much. खाया रे उरलेले पयशे 200-300 crore पळय तुमी लोन घेतात. 2-2, 4-4 म्हयन्यांनी खायात. No problem. Patch my roads. Paint the speed breakers. आमचो वोट घेवन हे पळय येयलेले न्हू सर्वंट के हेजान. Be the servant. Be the servant, Pramod Sawant, and ask your PWD minister also to be the servant. I don't care if he's building a 200 crore bangla. Okay? ते घराकडे तुझे हो पळय हात जोडून येयलेलो मिस्टर निलेश काब्राल. काणयो सांगना काय जेट मिशिनाच्यो यो आनी हांगा पॅच मार
नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचो कान दवर ताका पॅच मारूंक लाय. एरिया है, कम से कम हम लोग को चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है. रोड साइड में पूरे खड्डे हैं, ठीक है ना. ये थोड़ा डेवलप अच्छा करना मांगता है प्रशासन ने, जो भी है गोवा गवर्नमेंट ने देखना चाहिए. क्योंकि हर टूरिस्ट इधर आता है, बोलता है कालंगुट कैसा है, अच्छा नहीं है, रोड बराबर नहीं है, ये शब्द बोलते हैं. इस वजह से प्रशासन से ये विनती है कि थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, रोड को थोड़ा देखना चाहिए. टूरिस्ट स्पॉट्स है ये. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. रस्त्या कुशीक कळमेत पडिल्ल्या वट्ट 46 बंद गाड्याची दक्षिण गोंयांत नोंद जाल्या. 46 मदल्यो 36 गाडयो मडगांवच्यो. अशा गाडयांचेर खर कारवाय करतले. रस्त्या कुशीक कळमेत पडिल्ल्या बंद गाड्यांनी असामाजीक कर्तुबां घडटा अशें आसत जाल्यार ताचोय तपास करतले. दक्षिण गोंयचो डीवायएसपी धर्मेश आंगलेन सांगले. साऊथ गोंयचो डीवायएसपी धर्मेश आंगले हांणी सांगलां की साऊथ गोंयान एकूण 46 एबंडंट व्हेकल रस्त्यार पार्क केल्ल्यो आसा आनी ह्या 46 गाडया भितरल्यो 36 गाडयो आसा त्यो मडगांव आसात. ते कितें करता, असल्यो गाडयो दिसली पडली काय ते गाडयांच्या मालकांक एक नोटीस धाडटा आनी ती नोटीस धाडटकूच समज मालकान कांय एक्शन घेवंक ना तर जातकून मागीर त्या गाडयांचें लिस्ट करता आनी ते मागीर कलेक्टराक धाडटा अशें ताणें सांगलें. आनी मागीर कलेक्टर हाजेर एक्शन घेतात. फाटीं असो त्या एबंडंट गाडयांचो प्रश्न येयल्लो की त्यो एबंडंट गाडयो रस्त्यार लायिल्ल्या कारणां खातीर दुसऱ्यांक गाडयो पार्क करपाक मेळना. तशेंच त्यो गाडयो सारक्यो कळमेल्ल्यो आसा तेन्ना शहराची विद्रुपीकरण अशें विद्रूप जाल्लें अशें दिश्टी पडटा. तेन्ना मागीर तांच्यांनी त्यो गाडयो काडून दुसरे कडेन दवरपा खातीर म्युन्सिपालिटी कडेन जागो मागिल्लो, पूण म्युन्सिपालिटीन तांकां आजून कांय जागो दिवंक ना. ह्या बद्दल आमी म्युन्सिपालिटीक विचारलें तेन्ना म्युन्सिपालिटीन सांगलें की ती आजुनूय हो जागो सोदता म्हणून. पळोवया आतां म्युन्सिपालिटीक ह्यो जागो केन्ना मेळटलो आनी ह्यो एबंडंट व्हेकल रस्त्यार आसा त्यो बेगीन ह्या रस्त्या वयल्यो वयतल्यो म्हणून. एबंडंट व्हेकल म्हणल्यार इट इज द टायप ऑफ व्हेकल. एक खंयची गाडी जर तर 10 वरांच्या वयर एका जाग्यार पार्क जाली जाल्यार एज पर MV Act 127 सेक्शन ऑफ द MV Act इट इज कन्सिडर्ड एन एबंडंट व्हेकल. सो हाजेर मागीर कितें जाता, आमी नोटीस काडटात त्या ओनराचें नांव आनी एड्रेस घेता आनी वी सेंड अ नोटीस टू दॅट पर्सन की तुजी गाडी ही वील बी कन्सिडर्ड एज एन एबंडंट व्हेकल, अदरवायज यू गेट इट रिमूव्ड. After our notice is received by the owner, if he removes the vehicle, well and good. Otherwise, I have to go through a certain procedure. As far as abandoned vehicle is concerned, I have to, after issuing a notice, if he does not listen to me, then I make a list of all these vehicles. And here, I mean, list collector dhatta. Collector analyzes that list and acts upon it. Acts म्हणल्यार ताका offset value fix करून मागीर ताजेर subsequently ताजेर ती ऑक्शन करून घेता. आफ्टर कंप्लिटींग हर फॉर्मेलिटीज, हर प्रोसिजर ऑफ प्रोक्लेमेशन बी सगळें जाता आनी मागीर तें हें काडटा. सो दॅट इज द प्रोसिजर. आतां सावथ गोवा म्हज्या एरियेन आमी खूब तेंप जालो दीस प्रोसिजर वी हॅव स्टार्टेड ऑफ आयडेंटिफायींग एबंडंट व्हेकल्स आनी अजून बसून म्हजे कडेन टोटल 46 स्टील पेंडींग एबंडंट व्हेकल्स आसा आनी आउट ऑफ वीच 36 आर इन मारगांव आसा. असल्यो गाडयो दवरपा खातीर आमी जागो सोदतात, मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगले. आयकात ताका. तुमचे कडेन प्लेस मागिल्ली न्हू पुलिसांनी एबंडंट व्हेकल डंप करपाक? परत आमी वील आयडेंटिफाय रे, अजून आमी आयडेंटिफाय करूं ना न्हू. आफ्टर आयडेंटिफाय आमी तांकां हें करतले एबंडंट काम करपाक. सो फॉर वी आर नॉट आयडेंटिफाय एनी लँड, सो कीप ऑल दीस व्हेकल्स. आफ्टर आयडेंटिफाय वील लेट देम नो वेयर टू बी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 15 जूनाक जावन गेल्ले TY स्टुडंटाचो फायनल एग्जामीचो रिजल्ट गोंय विद्यापीठान अजून दिवंक ना. देखून गोवा फॉरवर्डान तिडक उक्तायल्या. रिजल्टा उसरा दिवपाची परंपरा जावन राविल्ल्या युनिव्हर्सिटीच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोर्टात वचपाची तयारी तांणी दवरल्या. कॉलेजींतल्यान फायनल इयराचो रिजल्ट गोंय विद्यापीठा कडेन वेळार वयता, पूण TY स्टुडंटाचो रिजल्ट उसरा दिवपाची परंपरा गोवा युनिव्हर्सिटीन सुरू केल्या. उसरा रिजल्ट दिवपाच्या प्रकाराचेर बेजारिल्ल्या गोवा फॉरवर्डाच्या स्टुडंट सेलान आयज विद्यापीठात मोर्चा व्हेलो. रेजिस्ट्रारा कडल्यान 8 दिसांत रिजल्ट दितले अशी टिपिकल जाप तांकां मेळ्ळी. आयकात. गेली जुनान एग्जाम जाल्ली, 15 तारखेर सगळ्यो एग्जामी सोंपलेल्यो, पूण आज पर्यंत ऑगस्टाची आज 2 तारीख आज पर्यंत युनिव्हर्सिटीन रिजल्ट डिक्लेअर केलो ना. कित्याक तेंची एक परंपरा जाल्ली कडेन आसा. गेली कितलीशीं वर्सां, गेली फाटलीं 5-6 वर्सां जालीं जी फायनल इयराची एग्जाम जाता तेज नंतर ते रिजल्ट घेता, मार्क्स घेता आनी न्हिदतात. 1-2 म्हयने काडटात रिजल्ट दिवपाक. तितून भुरगो सफर जाता. भुरगो सफर जाल्ल्या कारणान भुरग्याचें फुडलें शिक्षण आसा, जो भुरगो नोकरेक वयता
जो भुरग्याक मुखार शिकपाचें कितें भायर वचपाचें शिकपाक तो सफर जाता आनी हें कारण हें सगळें युनिवर्सिटी खातीर जाता. युनिवर्सिटीन जो स्टाफ बसयला ते तेज्या खातीर जाता. आज आमी गोवा फॉर स्टुडंट सेल रेजिस्ट्राराक मेळ्ळे आनी रेजिस्ट्राराक हो इशू बऱ्या तरेन आमी एक्सप्लेन केलो. कारण युनिवर्सिटीचो रेजिस्ट्रार म्हणटा आपूण हेतून लक्ष घालतलो, पूण आमी सराक एक अल्टिमेटम दिला की 8 दिसां भितर येता ते 8 दिसां भितर हो फायनल इयर नॉन प्रोफेशनल कोर्सीस आसात तेंचे रिजल्ट आउट जावपाक जाय म्हणून, नाल्यार आमी हो विशय घेवन कोर्टाक मेरेन पावतले. गेली फाटली एक हेजेर मिडियाचेर एक आर्टिकल येयला तितून म्हणटा की इंजिनियरींग कॉलेजीचो फॅकल्टी बरी ना म्हणून सिटां हे करतात म्हणून, पूण खरो विशय जो आसा तो युनिवर्सिटीन आसा. युनिवर्सिटी जी टॉप 100 आसली ती आज सकल पडटा. कारण हे निग्लेजन्स ह्या युनिवर्सिटीच्या स्टाफाच्यो किंवा ह्या युनिवर्सिटी कोण हेजो निग्लेजन्सा कारणान ही फाटी पडले कडेन आसा. आज एक सरान आमकां सांगतना सांगलें की गेल्या 2 वर्सांक जे NBA जे नॅक एग्रिगेशन आसलें तें करूंकच ना म्हणून कोविडा टायमार उरलेले युनिवर्सिटीन केलें आनी त्या खातीर युनिवर्सिटी आज फाटी पडली. हांव युनिवर्सिटी कडेन आमच्या रेजिस्ट्रारा कडेन आमच्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशना कडेन मागता की तेणी हो रिजल्ट जो आसा फायनल इयर स्टुडंटाचो तो बेगीनच्या बेगीन आमी जो अल्टिमेटम 8 दिसांचो दिला त्या 8 दिसां भितर तेणी हो रिजल्ट आउट करचो. आनी 8 दिसां भितर जर तेणी रिजल्ट आउट केलो ना जाल्यार आमी हो विशय घेवन आमी कोर्टाक पावतले. कारण ही परंपरा जाल्ली कडेन आसा. विद्यापीठात जाप मेळटा, रिझल्ट तुमचे कॉलेजीत धाडून दिला. प्रत्यक्षात तो विद्यापीठातच आसता. विद्यार्थ्यांक वा तांच्या पालकांक हांगा थंय खेपो घालच्यो पडटात. रिझल्टाक कळाव जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांक कशे तरेन त्रास सोंसचे पडटात ताचेरूय ताणें उजवाड घातलो. आयकात. डिले इन द सेन्स तो म्हणटा की तो तेजी रिजन्स आसात, खूब रिजन्स सांगता. तो स्टाफा खातीर सांगता, कॉलेजी खातीर सांगता. कॉलेजीन तो म्हणटा कॉलेजींतल्यान म्हणटा रिजल्ट्स लेट पावतात. आमी प्रत्येक भुरगे जे आसा ते प्रत्येक भुरगे कॉलेजीन आपल्या कॉलेजीन विचारतात पयलीं बाबा रिजल्ट हाडलो, बाबा रिजल्ट कित्याक येवना. ते सांगता युनिवर्सिटीन आसा म्हणून. फक्त युनिवर्सिटीचे ते युनिवर्सिटीक बोट दाखयता, युनिवर्सिटी कॉलेजीक बोट दाखयता. पूण खरी गजाल जो पळोवपाक गेलो ते गेले जाल्यार युनिवर्सिटीन तो रिजल्ट पावले कडेन आसता, पण युनिवर्सिटी रिजल्ट आउट करना. ते एग्जाम सोंपलेली सगळ्यो. पण आज 45 डेज जाले. कारण आमी 45 डेजां भितर एग्जामी रिजल्ट येवपाक जाय. आनी फायनल इयर ते भुरगे त्याच कॉलेजीन उरनात. ते भुरगे दुसरे कॉलेजीन किंवा एडमिशनां घेतात किंवा दुसरे खंय प्रायवेट नोकरी करतात. आज प्रायवेट नोकरी करतात आनी तेंचे कडेन तांकां सर्टिफिकेट मागतात, ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट मागतात. आतां ती भुरग्यां कडेन तांकां दिवपाक ना. ते पोस्ट घेवपाक तांकां पोस्ट ग्रॅब करपाक मेळना. हो मेन समस्या आसा ती भुरग्यांक कामाक खंय तरी कामाक वयतलो किंवा फर्दर एज्युकेशनाक वयतलो जाल्यार तांकां मेळना. गेल्या वर्साक कितलोसो रिजल्ट लेट जावन भुरग्यांची एडमिशनां चुकलीं. गोवा 365 खातीर गोंय विद्यापीठ कॅम्पसांतल्यान अमर चावरिया. राज्यांतले रस्तो पुराण सोंपून सोंपना. मांद्रे साळगांवकर वाड्यावयलो रस्तो लोकांक शॉर्टकट म्हूण वापरतात खरो, पूण हो रस्तो लोकांक मरणाचो शॉर्टकट जावन रावला. पुराय रस्तो व्हांवन गेला. रस्त्या कुशीची गटाराय गायब. 4 रस्त्यार स्पीड ब्रेकर ना. खांब्याच्यो लायटी लेगीत ना. सगळो नन्नाचोच पाडो. एके वटेन सरकार स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. अशे तरेन कशें जावं येता गोंय स्वयंपूर्ण? पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. हो मांद्र्याचो एक शॉर्टकट रोड ज्या वयल्यान सगळो लोक म्हणजे पेडणे, पालये, केरी, हरमल, कोरगांव तशेंच ते एंटायर सगळे मांद्र्याचो लोक शॉर्टकट म्हूण ह्या रस्त्यान वयता. आनी ह्या रस्त्याची अशी अवतकाय जाल्लेली आसा की हो रोड इतलो सकयल गेल्लो आसा, सगळो व्हांवलेलो आसा आनी रस्तो हो नांवांक फक्त रस्तो उरलेलो आसा. रस्तो फक्त नांव, बाकी सगळी सायडीन सगळी माती गेल्लेली आसा. आनी हे वॉल तर इतले डेंजर जाल्लेले आसा की कोणूय जर येयलो न्हय जाल्यार एक गाडी येयल्या उपरांत दुसरी गाडी हांगासरल्यान पास जायना. आतां हो कितलोसोच तुमकां सकयल दिसता, सगळो खोल जाल्लेलो आसा. आनी अशा परिस्थितीन लोक सगळे ड्रायव्ह करता. म्हाका अशें दिसता की डिपार्टमेंटाचो ह्या रस्त्या कडेन सारको दुर्लक्ष जाल्लेलो आसा. आतां आमी हय अशें लोकांचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा की हांगा आमदाराचोय दुर्लक्ष जाल्लेलो आसा की आदल्या तरी आमदारान करपाक जाय आसलेलें, आतांच्या तरी आमदारान करपाक जाय आसलेलें. आमी फक्त आमदारांक दोश दिता पण कोणूच लास्ट हो रस्तो पळयना. आतां हो शॉर्टकट इतलो आसा की रातचो सुद्दां हांगासर लायटी सुद्दां ना.
इम्पॉर्टंट म्हणजे लायटी ना आनी इतलो डेंजर रोड आसा की कॅज्युअलिटी जायसर म्हाका दिसता डिपार्टमेंट रावता अशेंच म्हाका दिसता की एकदा गाडी भायर गेल्लेली भितर येना कारण हेची जी हें आसा ती जवळ जवळ हे पळय एका फुटाचेर लागीं येयलेली आसा आनी इतलो जेन्ना खोल भाग जाता रस्तो ल्हान जाला आनी बाकीचो सगळो व्हांवून गेल्लो आसा आता अशे कितलेशेच एक्सिडंट हांगा जाले ही आता गाडी आता येता ती गाडी कितली स्लो आनी कशी येता ती पळया ती गाडी येयली का आनी फुडें टू व्हिलर सुद्दां सकयल्यान वयल्यान खंयच्यानच येवपाक शकना अशी परिस्थिती आसा हांगा सदांच गाडी येताना सदांच हांगा सकाळ एकठांय जाता पळय पावसाचो हांगा नल्लो बा काय ना आनी लोक हांगा पडटा आनी आमकां धांवचे पडटा सगळे हाका कितल्या लोकांक सांगले म्हणजे आमच्या पंच मेंबरांक सांगले एप्लिकेशन कोणाक दिला ते सांग पंचायतीचं एप्लिकेशन एप्लिकेशन आमी आमच्या पंच मेंबराक सांगले हय पूण तरी पूण काय एक्शन घेवंक ना तरी पूण हांगा लोक पडटात म्हणजे हांगा गटरय ना हय गटरय ना आनी हे जंक्शन आहा ते 4 रस्त्याचे हांव भायर चडटा सो व्हेरी डिफिकल्ट कोणाक हांगा आरसो बिरसो बसून काय ना पंचायती काय बोर्ड बसून काय ना सायन बोर्ड काय ना आमकां स्पीड ब्रेकर आमी कितले दीस रावता हांगा स्पीड ब्रेकराक लागून गव्हर्मेंट इतलो न्हिदलेलो आसा की आमच्या स्वच्छ फाटल्यान हे खंयचेच काम जाल्लें ना आतां आमी म्हणणारे खूब जाण आसात पूण केन्नाच कितें स्वच्छ फाटल्यान काम केल्लें तें हांव पंचायतीक विचारता आमदारांक विचारता सगळे आमदार कोणी ते म्हाका डायरेक्टली विचारचे म्हाजो नंबर सुद्दां हांव दिता मांद्रे साळगांव वाड्यासून गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर वास्कोच्या फामाद 123व्या दामोदर सप्ताक बुधवारा सुरवात जाली जोशी कुटुंबियांनी दामोदराक श्रीफळ अर्पण केले उपरांत 24 वरांचो अखंड भजनी सप्ताह सुरू जालो फाल्यां गोपाळ कालो रंगतलो कोविडाची फाटभूंय आशिल्ल्यान सरकारी नेम पाळून अंदूय वास्कोचो सप्ताह घडोवन हाडपाचें थारायलां फाटलीं 2 वर्सां कोविडाचे खर निर्बंध आशिल्ले पूण अंदूक कांय नेम सदळ जाल्यात तरीकय गरजेची जतनाय घेवन सप्ताह जालो मुरगांव हिंदू समाजाचे वतीन महाप्रसाद जालो नाल दवरल्या उपरांत भजन जालें पळयात भक्तिबारांतले खीण कारुण्य सिंधू दुःखारी तुझा विनाश संभव गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो राज्यात चडशा सुवातींनी आज घसघसून पावस पडटलो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला नेटान वारोय गळू येता हवामान खात्यान काल 7 तारखे मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला ही शिटकावणी 5 आनी 6 तारखेक ऑरेंज अलर्टात अपग्रेड केल्या ह्या 2 दिसांनी नेटाच्या वाऱ्यासत गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर वेगान वारो गळटलो देखून नुस्तेमारांनी आयज दर्यांत बोटी सोडच्यो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या हवामान खात्यान ही शिटकावणी 6 तारखे मेरेन वाडयल्या अजून उंच ल्हारांची शिटकावणी दिवंक ना चढावत आनी उणें तापमान 30 आनी 24 डिग्रीच्या लागसार उरपाची शक्यताय आसा ग्राफ में देख सकते हैं द normal line is in the red color and the green color bars are the actual state average rainfall
तो रेनफॉल हैज़ बीन वीक फॉर द पास्ट 2 वीक्स। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो वीक मानसून चल रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अराउंड टुडे ऑनवर्ड्स, यानी कि 3rd August ऑनवर्ड्स। देयर इज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर द कोस्ट ऑफ साउथ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और उसके अलावा एक शेयर जोन एक सिस्टम को बोलते हैं दैट इज़ देयर अलॉन्ग अराउंड 11 डिग्री लैटिट्यूड। तो आने वाले दिनों में देर आर मॉडल इंडिकेशंस दैट कि ये शेयर जोन है उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा, और ऑन अराउंड 5th और 6th को इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली टू द नॉर्थ ऑफ गोवा। तो ये दोनों दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग a further increased rainfall activity। तो उसके हिसाब से this is the latest district wise weather warnings that has been issued by IMD Goa on 3rd of August। आप देख सकते हैं there is isolated heavy rainfall warning for both the districts of Goa on 3rd and 4th of August, और उसके बाद 5th and 6th को rainfall activity is likely to increase further। Scattered heavy rainfall and isolated very heavy rainfall is very likely on these 2 days। हेवी रेनफॉल बोले तो रेनफॉल एक्सीडिंग 6.4 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, और वेरी हेवी रेनफॉल बोले तो रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स। तो इन व्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल, ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग इज इशूड फॉर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट्स ऑन 5th and 6th of August। उसके बाद भी 5th और 6th के बाद भी और फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 more days आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स जो हम बता रहे थे उनके इम्पैक्ट कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। अगर हम आज की सिचुएशन देर इज थंडरस्टॉर्म और मॉडरेट लाइट थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स आर ऑलरेडी डेवलपिंग ओवर ईस्टर्न साइड ऑफ गोवा। सतारी तालुका दरबंदोरा तालुका में हम देख सकते हैं कि लाइट थंडर शावर क्लाउड्स आर ऑलरेडी डेवलपिंग देर, और आज के दिन 3rd August को चांसेस है कि ये थंडर गोवा में जो वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा उसमें 1 या 2 जगह पे थंडर शावर्स भी हो सकते हैं। फिशरमैन के लिए भी वार्निंग है आज से लेके। अगर आप IMD के फॉरकास्ट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा देयर वाज वार्निंग फॉर फिशरमैन फ्रॉम अराउंड 2nd August इटसेल्फ, और वो वार्निंग कंटिन्यू रह रहा है अभी गोवा कोस्ट के लिए। स्क्वाली वेदर विंड्स गस्टिंग इवन अप टू 55 किलोमीटर्स पर आवर ओकेशनली, ऐसे हाई विंड स्पीड होने के चांसेस है ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। तो फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी along and off the coast of Goa from 3rd August to around 6th or early morning of 7th of August। आयज उण्या प्रमाणात पावसाचो अदमास। 5-6 तारखेक येल्लो अलर्ट वाडयलो। 3-4 आनी 7 तारखेक येल्लो अलर्ट। आयज चडावत आनी उणें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस। 6 तारखेक मेरेन नुस्तेकारांक शिटकावणी। राज्या खातीर ऊस लारांची शिटकावणी जारी करूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365चे आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।